नमस्कार, हांव राजदीप नाईक. आयज त्या महामानवाची जयंती. जाणें आमकां संविधान दिलें, संविधान बरयलें, संविधानान अधिकार दिलो. त्या बाबासाहेब आंबेडकराक विनम्र अभिवादन करता. आनी आयज ह्या परिस्थितीन लोकांक शुभेच्छा दिवपाच्या वेळार हो व्हिडिओ करपाचो कला अकादेमीचेर म्हजेर प्रसंग येता. कला अकादेमी काल एक कांड घडलें. शरद पोंक्षे नांवाचो महाराष्ट्रांतलो मोठो व्हडलो अभिनेतो काल नाटक करता आसतना लायटी ज्यो कोटींनी मोडून ज्यो डिजिटल लायटी घातल्या ताणें आपलो प्रताप दाखयलो. लायट चालू आसतना फ्लिकर जावपाक लागली आनी अक्षरशः नाटक बंद दवरचें पडलें. शरद पोंक्षे माफी मागली. आतां माफी ताणें कित्याक मागली खबर ना, कारण ही चूक तांची नाशिल्ली, ही चूक कला अकादेमीची. आनी ही कला अकादेमीची चूक आमी जेन्नाच्यान ही कला अकादेमी सारकी केल्या तेन्नाच्यान आमी दाखयत आसा. आमी कलाकार आमी थंय नाटकां केलीं, पळयलें आनी थिएटर पळोवन सांगलें की नाटकाची लायट सारकी ना, स्टेजीच्यो फळयो सारक्यो ना, एकॉस्टीक सारकें ना, सावंड सिस्टम सारकी ना. म्हणून हें सरकार आसा तें काना मनार घेनासतना म्हणजे ते कान आसून भेड्डे जाल्लें हें सरकार. शेवटी तांणी एक कमिटी घडयली. कला राखण मांडन नांवाची आमी संस्था घडयली. आवाज करतकीर कमिटी घडयली आनी ती कमिटी फाटलो कितलो तेंप जाले आतां तांणी केल्या, पूण ताज्यो मिटींग्स जाता कितें खबर ना. पूण कला अकादेमीचो डेव्हलपमेंट किंवा जें सारकें करपाक जाय आशिल्लें ताचें अजिबात नांव घेयना. आतां आमी सांगून इतले थकले की ह्या लोकांक कशा पद्दतीन सांगप. आज शरद पोंक्षे सारक्या नामवंत राष्ट्रीय किर्तीचो मनीस आयलो आनी ताणें लज आमची वाऱ्यार घातली. हो व्हिडिओ हांव दामू नायकाक लागून करता. हो व्हिडिओ हांव प्रमोद सावंत आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसा ताका लागून करता. कारण गोविंद गावडे हे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा, ताका जरी कला अकादेमीक कांयच जालें अशें दिसत ना आनी तो आपल्याच धुंदेन वावुरता. पूण तुमी तरी निदान ह्या कलाकारांचें, गोंयच्या रसीक प्रेक्षकांचें म्हणणें मानून घेया की ती कला अकादेमी सारकी ना. तें काल परत एक फावट प्रूव जालें. आतां आनी कोणें सांगपाचें उरलां तुमकां? देव येवन सांगपाक जाय ही सारकी जायना म्हणून? कोटींनी पयशे आमचे तुमी वाट लावन उडयले कला अकादेमीच्या. आनी जेन्ना आमी सांगता तेन्ना आमच्या सारक्या कलाकारांक तुमचे कडच्यान धमक्यो येता. तुमच्या सारके गव्हर्मेंटा कडच्यान आमच्यो नाका ते जाग्याचेर इंटरफियर येता. आमचें लायफ बरबाद करपाक सोदता तुमी. करूं नाका. हांव इतलीच विनंती करता. दामू नायक बाब, तुमी नवनिर्वाचीत अध्यक्ष आसा. जर ह्या लोकांक जाग्यार घालपाक जायना आसत गोंय कला अकादेमी, जाल्यार उपकार करून तुजेर एक निमणी अपेक्षा आसा. भायल्यान मुंबयच्या लोकांनी गोंयकार सांगता कलाकार ते तुमकां काना मनार घेतले ना. आतां महाराष्ट्रांतले येवन तुमकां तुमच्या कानार घातले. आतां कोण इंटरनॅशनल लेवलचे येवन सांगपाक जाय ही कला अकादेमी सारकी ना म्हणून? लोक तिडकून उठच्या पयलीं आनी कितें तरी पावल घेवच्या पयलीं हांव विनंती करतां, आमच्या कलाकारांची भावना समजून घेया, रसीक प्रेक्षकांची भावना समजून घेया आनी ती कला अकादेमी भाऊसाहेब बांदोडकरान बांदून दिल्ली आनी कलाकारांची तें माहेरघर आशिल्लें तें परत एक फावट आसा त्या पोजिशनार हाडपाचो यत्न करात. देव बरें करूं.